कला अकादमीचे 49 कोटी मोडून चालू केलेल्या रिनोव्हेशनाचे काम दितना CWDन मॅन्युअल फॉलो केले ना। टेंडर नासतना कॅबिनेटान कंत्राटदार थेट नॉमिनेट केले म्हूण आरोप। सगळे कायद्याक धरून केला म्हूण कला संस्कृती मंत्री गोविंदाचो दावो। ताचेर सुदीप तामणकार आणि अविनाश तावारिसान वेगवेगळ्यो कागाळी दक्षता खात्याकडेन केल्ल्यो। दक्षता खात्याक कागाळींनी प्राथमिक तथ्य दिसला। दक्षता खात्याकडे 2 कागाळी आयल्यात। विजिलन्साक कागाळींनी प्राथमिक तथ्य दिसता। दक्षता खात्याचो टेक्निकल विभाग बंद आसा। 3 वांगडी समिती नेमून चौकशी करची म्हूण सुचोवणी। इंजिनियरिंग कॉलेजीचो डॉक्टर KG गुप्ता आर्किटेक्चर कॉलेजीच्या प्रोफेसराचे नाव विजिलन्सान सुचयला। GSIDCचो सरवेवस्थापक संदीप चोडणकाराकूय समितीत वांगडी म्हूण सुचयला। समितीकडच्यान तंत्रीक आनी प्रशासकीय नदरेन चौकशी करची म्हूण सुचोवणी। दक्षता खात्यान ही फायल मान्यतायेक सरकाराक धाडल्या। फायल अप्रुवलाक मुख्य सचिवाकडच्यान मुख्यमंत्र्या मेरेन वतली। प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार।